बायोमेकॅनिशन प्लांटा संदर्भात आयज मडगांव पालिकेची खासा बसका जाली। हो प्लांट सोंसड्यार घालपाचो प्लान आसा। 2 टप्प्यांनी हे काम करतले म्हण मडगांव पालिकेची नगराध्यक्ष पूजा नायकान माहिती दिल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज स्पेशल मिटींग आम्ही घेतली बायोमेकॅनिशन प्लांटाचे तेजेर रेजोल्युशन घेतलं। थोडे दिसा पयलीं आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर मायकल लोबो, आमचे फातोर्डा एमएलए विजय सरदेसाय आणि मडगांव एमएलए दिगंबर कामत तेंच्यांनी येवन ते इन्स्पेक्शन केलें। सो आतां जो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आसा तो आतां जो उलयता तो तेंचो सो तेणी आख्खें एक्सप्लेन केलां फुडें कशें कितें आमचो प्लॅन कितें आसा हो संसाराचेर हो प्लान घालपाचो आनी हे आमी 2 फेजीन घालता। फर्स्ट फेजीन आमी 3 मशिनां पयलीं घालता 5 केजीची आनी सेकंड मशीन आमी 4 मशिनां। सो हो एक प्रुवन टॅक्नॉलॉजी आसा सारकें त्या कारणान खातीर आमी हाजें रेजोल्युशन घेतलें। आनी हे घेता आसतना सुद्दां हितून टेंडर प्रोसेस बी कांय आसतना कित्याक जे टोटल जाता गव्हर्मेंटान अप्रूव केल्लो आसा तेजेर घेतलें। सो हितून कांयच आनी कसलें हें ना। म्युन्सिपालिटी कितें घालतली हितून फंड काय म्हणटा? म्युन्सिपालिटी कितें फंड घालतली? म्युन्सिपालिटी आतां तेणी सांगलां आमकां की ते शेड जे आसा कन्स्ट्रक्ट करपाक ते म्युन्सिपालिटी करता। ताका आनी तितलें खबर ना, तेणी सांगलां हेजेर आनी एक तेणी करून रोखडें सांगता म्हणून। बाकीचो सगळो कित्याक आतां गव्हर्मेंटाचो प्रपोजल ना। म्युन्सिपल अप्रुवल दिल्लें आसा। कितें म्हणटा? काउन्सिलान अप्रुवल दिल्लें आसा आतां? हय हय दिलें। आनी एक दुसरो मेन आतां टॉपीक एक मल्टी लेवल पार्किंगाचेर थंय कोण तरी कितें तरी प्रोजेक्ट आसा ते कितें प्लॅन आसा म्हणून सांगलां। आनी जेन्ना ते TDA लायले तेन्ना एमएलए बी ताका डिफर केल्लें। सो आमकां म्युन्सिपालिटी काडचें की तो लँड अक्वायर्ड बाय प्रायवेट ओनर की गव्हर्मेंट ओनर। आयज मेरेन तेजेर आमकां कांयच खबर ना। आतां टॉपीक आयला जे चीफ ऑफिसर आमचे इंजिनियरांनी सांगलां तेजेर इन्वेस्टिगेशन जावचें। स्टोरेज पार्किंग आहा केल्लो मडगांवकारां खातीर 2015 आमी तेजो फाउंडेशन स्टोन घायलो कायद्यान, मीन्स आफ्टर पेईंग ऑल द नेसेसरी टॅक्स लायसन पे फॉर द एक्सपिरियन्स नियरली 29 lakhs 50,000 मागीर एप्रुवल घेवन मागीर म्युन्सिपालिटीचें लायसन मेळटा आनी मागीर आमी फाउंडेशन स्टोन घालून ताका पयशेय आसले 3 crore तर तितून कितें तरी एक पॉलिटिक्स जालें आनी हें तें आडून दवरलें कित्याक दॅट इज बिकॉज म्हाजे थ्रू जालो। आज पर्यंत म्हाका दिसता मडगांवांत कोणेच एक एमएलए कोणेच इश्यू काडूं ना की खंयची स्टोरेज पार्किंग कित्याक जायना, फकत तेजेर कितें तरी एक बडी मारतात आनी दवरतात। फॉर एक्झाम्पल मडगांवकारांचे प्रत्येक आज मोटरसायकल गाडयो कोणी येयले वार्का चितोणे बानावली नावेली खंय दवरली धरून व्हरतात नो पार्किंगा लायला म्हणून। पार्किंग स्पेस खंय आसा हिंगा वेर यू कॅन पार्क द हें म्हण आसा मडगांवांत? तुमी सांगा। आज तुमी रिपोर्टर आज सगळ्या मुखार हाडटा तुमी कितें कितें चलता तें घडटा तें। आनी आज म्युन्सिपालिटीची आज आमची असली परिस्थिती जाला की आमकां एक मल्टी स्टोरेज पार्किंग जालें तेजे बद्दल 5 वर्सां जालीं कोणेच दोळे उगडूंक ना।